आमच्या आमदाराक बाब हिंदी आलेमान सांगून आम्ही इन्स्पेक्शन दवरलें PWD की येवन वयचें म्हणून रोड रोड आमी आमचे वर्सा वर्स बुडटा भुरग्यांक इस्कला वचों मेळना मेन म्हणल्यार कोणू मेल्या हितून सिंत्रीन व्हरों मेळना आनीक पाट आमगे हिंगा फालोडा पंचायती लागीं कोण मेळ्ळो तेका बॉडी व्हरों मेळना जाली त्याची बॉडी उदकांतल्यान व्हरों पडली आनी सो लोकांक कामां सुद्दां वचों मेळना कामाक सुद्दां वचों मेळना मेन म्हणल्यार भुरग्यांक एग्जाम आहल्या भुरग्यांक एग्जाम आन्सर करपाक भुरग्यांक वचों मेळना म्हूण आज इन्स्पेक्शन दवरलें गोवाचें इन्स्पेक्शन दवरल्यार रोड उंच काडचें म्हूण आनी कितें सोल्युशन जाल्यार बेगीन करचो म्हूण ओके तुजें नांव कितें म्हजें नांव पावलिना फेर्नांडीस सरपंच ऑफ पारोड सरपंच ऑफ पारोडा काल हांव आमगे ऑपोजिशन लिडरान आपयल म्हूण गेल्लो ऑपोजिशनान लिडरान सांगलां तुमकां जाय तसो रस्तो करून घेयात पाड्डी हें बुडपा जायना म्हूण त्या प्रमाणे आज इंजिनियर आयले तांकां आमी सांगलें तांगे प्रमाणे फक्त 60 सेंटीमीटर हायट आहा पूण ती 60 सेंटीमीटर हायटकान कांयच पाड्डी बुडपा बंद जावपा ना परतोल जाय ती हायट मिनिमम 120 तरी जावपा जाय हायट लेवल आनीक फ्रॉम सर्विसींग सेंटर टू फार्या घरा कडेन काराळे ती करपा जाय दोनी केलें जाल्यारच हें पाटी क्लियर जातलें दुसरें लास्ट टायम हांगा उदक भरी तेन्ना रिपोर्ट आमगे रमेश बाब रिपोर्टर बी आशिल्ले ताणें हांगा एक बुट्टी 2 जाण वतालीं कोण ती भायले लोक ते तांकां खबर ना ते बुडले आनी वताले तांकां धांवून वचून ताणें साल्वार केली लोकांनी म्हणलें ती जोडपी पूण ती जोडपी काय कोण ती आमकां कांयच खबर ना आमगेलो मनीसपणाचो धर्म आमी सांबाळ्ळो तांकां साल्वार करपाक रमेश बाबा आमी चड देव बरो कर म्हणटा कित्याक तो एक ताका उदकाचो थाव बिव कांय खबर नासतना ताणें आपूण झोपून दिवन तांकां साल्वार करपाक गेलो तेन्ना हांव PWD कडेन मागता हो जो रोड उरला काम करपाचो तो करची पयलीं जी हायट आहा ती सुद्दां तातूंत इन्क्लूड करूनच डांबोर घालचो ना पयलीं आतां ऑटोमिक्स घालो आनी एक 6 म्हयन्यांनी परतें तेंच काम करप कितले दिसां टायम दिला ते टायम 5 दिसांचो टायम 5 दिसां टायम दिला नाजाल्यार रस्त्यार येवपाचें ना मुखार वचपाचें अशें म्हणून दिला पळया पूण म्हाका दिसता आमगेलो ऑपोजिशन लिडर आसतना हें जावपाना हें काम जावन पडटलें कित्याक तो चड इनिशिएटीव घेता कित्याक ज्या तरेन तो लोकां कडेन एप्रोच जाता आनी कामां लागून पळय तो झडटा तो आपल्याक हें पळयनासतना काम कितलें फास्ट जाता तें पळयता आनी तो करता तेन्ना ताका आमी चड देव बरो कितें काल आमगे मिटींग जाली MLA बरोबर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी सगळे ऑफिसर बी आसले तेन्ना तेणें सांगलें वचोन सगळें इन्स्पेक्शन करूया कित्याक ऑलरेडी हेजे प्रायोरिटी CMा कडच्यान हाडलो आहा परतून हें करपाक आनी आमी 3 पॉयंट सिलेक्ट केल्या जे बुट्ट ते एक तुगेलो तायजगुंडो रोड टू पारोडा चर्च दुसरो तुगेलो आपट्या ओल्ड टू पारोडा बाजार आनीक तिसरो म्हणल्यार काराड्या सो हे 3 पॉयंट तरी आमकां एक हायट दिली सटन जाल्यार मायनर जे उदक भरता तें आमी क्लियर जावपाक शकता मायनर उदक भरता तें आतां मेजर जेन्ना येता तेन्ना दॅट इज सेकंडरी पूण कितें आसता इल्लोसो पासून पावस जोडलो जाल्यार हिंगा सामकी ब्लॉक जाता आनी रोड ब्लॉक जाता सो सामकी लायफ इतली मिजरेबल जाता की कोणाक खंयच्यान भायर सरपाक मेळना आतां पळय 2 वॉर्ड आहा ते आनी एक काराळी ते सायडीन वॉर्ड आहा हे 2 वॉर्ड आहा ते समज 2 कडेन हायट दिली जाल्यार आमी क्लियर जाता सामकें नाजाल्यार आमी 8 दीस बी तशेंच उरता जे कांय हँडिकॅप जाल्ल्या सारकें हँडिकॅप जाल्ल्या भशेन कांय गरज नासतना जें करपा जाता तें गव्हर्मेंटान आतां पयर लास्ट टायम एसांब्लीक हो पॉयंट मांडलेलो तेन्ना CM म्हणपा लागलो हायट दिल्यार हितून हांगा कांय जावपा ना म्हणपा लागलो पूण हांगा ते स्टडी करना कितें आहा ती आतां पळय हांगा इतल्या कुडक्या आतां आमी उबे आहा तितल्या कुडक्याक मात्सो पासून पावस पडलो बुडलो गाडी बंद जाल्यो मात्सो पावस पडलो बुडलो आतां हांगा इतले कुडक्या पळय तेणी दोनी सायडी कलवट आहा ते वयर काडल्या आनी एक मोद सकयल दवरला कोण आसा आनी ही तरी हायट एटलिस्ट आतां हितून त्या एस्टिमेटा आसा म्हणटा 2 वर्स जाली तेमगेलो एस्टिमेट आसा म्हणटा पूण अजून ते काम करपाक आज 5 दिसांचो टायम दिला आतां तेमकां 15 दिसां टायम दिला आनी MLA न्हू काल सांगलां आपूण जाता तितली फास्ट करून घेत म्हण तें आनी ताका लागून ताणें स्पेशल 5 दिसां भितर जायन जाल्यार तुमी स्पेशल तेणें इन्स्पेक्शन केलां कित्याक ना 15 दिसां भितर जातलें कित्याक आमगे आमदार जो आसा तो इतलो एक्टीव आहा की तेणें इतली कामां आतां आमगे रोडाचे ऑलमोस्ट 6.30 crores ऑलमोस्ट जाले टेंडर येतलो
आता हे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार 2 वर्सां जाले आतां 2 वर्सां म्हणजे यंदा पावस भरपूर पडला आणि यंदा पावस पडून 7 दीस हांगा पावडे बंद जाला आणि आता आमकां अशें जाता की इल्लेशें पावस पडलो तर जाय पाड्डी बंद जाता आणि जी 2 कलवट बांदल्या ताजे मदीं जे डेप्थ कितें आसा पळय न्ही तें कोणाक कांय कळना आणि गेल्ले पावसाक ह्या डेप्थ न समजता त्यो गाडी आयल्या आनी बंद पडल्यो मागीर ते बंद पडले नंतर लोकांक घेवन येवन भितून ते काडचे पडले आणि जर समजा त्या वेळार रिपोर्टर आशिल्ले आणि त्या वेळार सुद्दां ते रिपोर्टर हांगा पावना जर जालें जाय जाल्यार ते जोडपे आशिल्ले ते पावून वता आशिल्ले म्हणून आमगेलें इतलेंच म्हणणें आसा की ह्या जे चर्चे कडेन जर 600 मिटराची जी हायट तुम्ही टेंडरार दिल्ली आसा न्ही आणि तो टेंडर इश्यू केल्लो आसा न्ही ताजे अजून पर्यंत तुम्ही केला ना म्हणून आता आमदारा सांगून जाले चीफ मिनिस्टरा सांगून जाले आणि आता तांकां इंस्ट्रक्शन आयल्यात की तुम्ही हें करा म्हणून आणि ही इंस्ट्रक्शनां जर समज तुम्ही 15 दिसां भितर आमी काम सुरू केलें ना जाल्यार हो रस्तो आमी आडयतले आणि कायदेशीर नोटीस दिवन हो रस्तो आडयतले आनी हो रस्तो जर समज आडयलो जाल्यार सावड्डे वचपाक खंयचोच तांकां हेवी व्हेकल व्हरपाक रस्तो ना कारण तेवढच्यान चांदरच्यान गेले जाल्यार चांदरच्यानूय ते बंद करतात आणि म्हणून आमी म्हणटात की आमकां हे आडोवपाचें ना तुम्ही तुमगेलें काम प्रामाणीकपणान करात आणि आमकां हो रस्तो जे पाड्डे बुट्टा हो पाड्डेच कलंक आसा तो जर समज धुवन काडटलो तरी जाल्यार 2 कलवट बांदल्यात ताचे मदले जे मदली पळय जे आसा न्ही ते मदले बंद करप आणि दुसरी गोष्ट तुमकां हें सांगता की ह्या रस्त्यांतल्यान कितले तरी मिनिस्टर वतात कितले तरी आमदार वतात पूण अजून पर्यंत ते प्रत्येक ते वेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी असल्या कारणान ते कोण घेनात आता फॉर एक्झाम्पल आतांच ह्या रस्त्यान एक मंत्री गेला तो मंत्री सुद्दां हेजेर तोंड उगडना असेंब्लीन हो प्रश्न कितलो जालो फक्त एक युरी आल्लेमांव हे काड्डेचे तेणी प्रश्न काडला आणि हो प्रश्न तेणी काडले नंतर खरें पळोवपाक वचत जाल्यार गेल्ले पावस काबार जाले नंतर हें काम सुरू जावपाक जाय आशिल्लें पूण आज तो पर्यंत जायना म्हणून जे PWDचे ऑफिशियल राहिल्यात आणि आम्ही सगळे सरपंच पंच आणि गांवचे लोक आसात सन्मानित लोक आसात ह्या लोकांनी PWDक आणि आमदाराक आमी 15 दिसांचो अल्टिमेट दितात की हो रस्तो तूं सुरू कर ना जर जालो जाल्यार हो रस्तो आमी बंद करतात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.